ज्यांना कोकणी मला वाटतं सगळ्यांना कळतं, तरीसुद्धा थोडक्यात मी सांगेन की त्यांनी भारतामध्ये कशा पद्धतीनं ट्रेंड आता बदलायला लागलेला आहे. कॉमोडिटी मार्केटपासून व्हॅल्यू ॲडेड ब्रँडेड प्रॉडक्ट हा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे. तो तिथपर्यंत शेतकरी आपला कसा जाऊ शकेल की जेणेकरून त्याला जास्तीत जास्त त्यातला नफा किंवा पैसा त्यातला मिळेल. जेव्हा मार्केटिंगचा विषय येतो आणि त्यांनी ज्या विषयाला आपल्याला सुरुवात केलेली आहे की व्हॅल्यू ॲडिशन झालं पाहिजे. आपल्याकडे एक मार्केटिंगमधलेच आहेत उदय मामरे. मला जास्त त्यांच्याबद्दल आपुलकी आहे कारण ते माझ्या गावचे आहेत आणि मी त्यांना बऱ्याच काळापासून बघतो आहे. दुसरी एक गोष्ट नक्की सांगेन मी की मी हायस्कूलमध्ये होतो तेव्हा घरच्या मोठ्या माणसांच्या बरोबर जात होतो आठवड्याच्या बाजाराला. नारळाचे साग घेऊन आम्ही जायचो. आता तो भागच राहिलेला नाही आहे. आता आठवड्याच्या बाजाराला गोव्यातले बघितले तर शेतकरीच जात नाहीत. आता फक्त खरेदी करणारी लोकं जातात, शेतकरी आठवड्याच्या बाजारालाच जात नाहीत. आता आठवड्याचा बाजार शेतकऱ्यांपासून फार लांब गेला आहे किंवा शेतकरी त्याच्यापासून लांब गेला. तर हे सगळं कसं होतं आहे, यातलं मार्केटिंगमधलं चेंजेस जे आहेत ते कशा पद्धतीनं होत आहेत आणि आता किती फास्ट होत आहेत हे आपण थोडं उदय मामरे यांच्याकडनं ऐकू. नमस्कार. खरें म्हळ्यार तेरे अंगने में मेरा क्या काम है हांगा सगळे एग्रीकल्चरिस्ट, सगळे शेतकरी, बागायतदार आणि नाल्लाक रिलेटेड संशोधन करपी सगळे लोक आणि हांव एक व्यापारी. मराठीत मातशी अडचण जातली, कोंकणीन उलयता. म्हाका दिसता सिंधुदुर्गांतले जे लोक आसात तांकांय बी कोंकणी कळटा, उलोवंक जरी मातशी त्रास जाले जाल्यार. नाल्लाचो जो व्यापार आयज हांव करतां तो आतां आमचें जवळ जवळ 72-73वें वर्स आनी म्हज्या घरांतली तिसरी पिळगी नाल्लाच्या वेव्हारान आसा. हांगासर म्हाका नाल्ल दिवपी बरेचशे भाटकार आसात, ते वळखतातूय म्हाका, पण चडशे लोक वळखनात. गोंयांत जो नाल्लाचो व्यापार आयज मेरेन जो चलता, जसो आतां सांगलो तांणी की ट्रेडिशनल नाल्लाचो वेपार म्हणल्यार भाटान नाल्ल जसो पाडलो तो पाडल्या उपरांत तो आमच्या सारक्या व्यापाऱ्यांक पयलीं रकाद धाडून कळयतालो, आतां फोनाचेर कळयता नाल्ल पाडला म्हणून. मागीर आमच्या सारको व्यापारी थंय वता, नाल्ल पळयता आनी सादारण ताका ताज्या अनुभवा प्रमाणे राशीन बारीक कितलो मेळटलो, मोठो कितलो मेळटलो ह्या प्रमाणे तो राशीचो नाल्लाचो दर करता. आतां जायते फावटी कितें जाता की बाजारान आयज 40 ते 50 रुपया नाल्ल विकतात आनी तरी आसतना भाटकाराक 15 ते 25 रुपया दर येता. ही सच्ची कागाळ आसता. मिडियाकूय खुबदां दिसता की म्हजे सारको नाल्लाचो वेपारी 20 रुपयाचो नाल्ल घेवन 40 रुपया 50 रुपयांनी विकता. आमकांय हें केन्ना कोणाक आमचें मन उक्तें करपाक मेळना. आयज ह्या निमतान हांव म्हजेंय मन उक्तें करतां. 40 वा 50 रुपयांनी जर सगळोच नाल्ल जर विकपाक मेळ्ळो जाल्यार मामरो घराक भांगराचे नळे घालतलो आसलो. तशें घडना. राशीचो नाल्ल म्हणटा तो राशीचो नाल्ल. तातूंत बारीक मोठो आटको किटको पोको बोणो सगळें आसता. आनी जेन्ना व्यापारी थंय वता आनी तो राशीचो दर करता तेन्ना ती पुराय रास ताणें व्हरपाची आसता. आनी सगळ्यांत व्हडलें आयज जर कोश्टक व्यापाऱ्याचें बिगडलां, भाटकाराचें बिगडलां तें आमी सकाळच्यान पळयलां. हांव आतां सांगता तें व्यापाऱ्याचें जर बिगडलां आनी सगळ्यांत खंत आनी दुख्ख जर मायटाचें जर जाता जायत जाल्यार ते व्यापारी म्हणून म्हाका चड जाता. सामकें तुमचें पोटतिडकीचेंय दुख्ख. राशीच्या नाल्लाचो दर भाटकाराक चड केन्ना मेळटलो? नाल्ल जो राशीचो आमी हाडटात तो राशीचो नाल्ल आमी बाजारान विकतात. आमचो नाल्लाचो वेपार जो आसा तो सादारण 1950-51 सुरू जाला. म्हज्या बापायन सुरू केल्लो आनी हांव सादारण 1985-86 ह्या धंद्यान आसा. 85-86 ते सादारण 2000 पर्यंत जो मेरेन मायट हांगा येवंक नासलो, हांव चुकता जाल्यार सांगा तुमी, जो मेरेन मायट नाल्लाक लागूंक नासलो तो मेरेन राशीचो नाल्ल जर हांवें 1 लाखभर नाल्ल कोणाचो घेतलो जाल्यार म्हाका 70-80 हजार नाल्ल बरो मेळटालो बाजारान विकपाक. आनी 25 ते 20% नाल्ल
म्हाका भायर धाडचो पडटालो गोंया भायर, किंवा तो अटक जातालो, बारीक आसतालो. आज पुराय परिस्थिती बदलल्या. कितलें गंभीर दुयेंस आसा हें अजून सामान्य मनशाक खबर ना, भाटकार सोडून. हें 20% हेवटेन पावलां आनी 80% तेवटेन पावलां. तुमी म्हाका ह्या गजाली कडेन सगळे जाण मानतले. कोणाक एकाद्रे 70% मायटाचो 30% बरो मेळटा आसत, पूण 25 ते 30%च नाल्ल आयज भाटकाराक बरो मेळटा आनी 70-80% नाल्ल मायटाचो मेळटा. आतां ह्या मायटाच्या नाल्लाक न्ही राजू बाब, बाजारांत जर गेलो आनी हो मायटाचो नाल्ल जर सोलून दवरलो आनी ताज्या बाटांतलो जर बरो 70-80 भरतेचो नाल्ल सायडीक दवरलो जाल्यार तूं 50 रुपया जाल्यार जाता, पूण हो म्हाका 80 भरतेचो मोठो नाल्ल दी म्हणून घेवन घरा येतलो. त्या मायटाच्या नाल्लाक कोणूच हात लावंक तयार ना. बरें, आतां म्हज्या तिसरे पिळगेंतल्या म्हज्या भावाच्या चल्यान प्रोसेसींग युनीट सुरू केलां. आमी थोडी मशिनरी हाडल्या, तातूंत कट्टी काडपाक मेळटा नाल्लाची आनी त्या उपरांत आमी ती पावडर करता. त्या मशिनाक सुद्दां हांवें तें मशीन हाडपाचो म्हजो उद्देशूच तो आसलो. कातन्याक लावन काडचे पेक्षा कातन्यांक तें लागचें ना बारीक नाल्ल, पूण हांवें वेगळें मशीन हाडलें. 2-2 दिसांनी म्हज्या मानायाक कामगारांक दोतोरागेर व्हरचें पडलें हाताक लागता म्हणून. तो बारीक नाल्ल मशिनाक लावपाकूच मेळना. म्हणटकूच तो नाल्ल लोक देवाक दिना, खावपाक वापरिना, प्रोसेसिंगाक मेळना, जाल्यार तो नाल्ल करप कितें? देंवचाराक सुद्दां दिनात. आज लोकाची आतां अशी एक हें जालां की देवाक सुद्दां जें कितें दितात न्ही तें बरेंच दितात आनी तें चडूच बरें दितात. कित्याक ताजे कडल्यान तो अपेक्षा करता, म्हणटकूच तो देवाक दितना बरेंच दिता. म्हणटकूच ह्या नाल्लाचो सगळ्यान व्हडलो प्रसंग आनी सगळ्यान व्हडलो प्रश्न निर्माण जाला. आनी जो मेरेन मायटाक वखद जायना, भाटकाराक लाखांनी नाल्ल पडलो म्हणून भाटकार सुखी ना. भाटकाराक नाल्ल बरो मेळूंक जाय, फळ बरें मेळूंक जाय. तो मोरली तर सॅटिस्फाय जातलोच, पूण ताज्या नाल्लाक दरूय बरो मेळटलो. आनी म्हणून हांवें आयच्या लेखान गोमंतकान सुद्दां तेंय बरयलां की गोवा सरकार जी सबसिडी दिता, म्हाका दिसता ती गोंयांत गोंय सरकारूच दिता. भारतान गोंय सरकार सोडून आनीक कोण दिना. तेंय बी सांगपा सारकी आसा गजाल. गोंयांतूच ही सबसिडी नाल्लाक दितात. तर ती सबसिडी आज जी 15 रुपया नाल्ला फाटल्यान आसा ती 30 रुपया जावची अशी एक माफक अपेक्षा हांवें दवरल्या. आनी इतलेंच न्हय तर हांवें तातूंत आनी एक म्हणलां की जाता जाल्यार सगळ्या नाल्लाक ही भाटकाराक सबसिडी मेळची. कारण घडटा अशें, हो जो चडांत चड नाल्ल आसा हो मायटाचो आसता आनी भाटकारान नाल्ल पाडल्या उपरांत भाटकाराक मॅक्झिमम 50,000 वर्साक नाल्लांक सबसिडी मेळटा. लोकांक दिसता भाटकाराक सबसिडी मेळटा म्हणजे तुका एक 2 लाख नाल्ल पडल्या 2 लाखूय नाल्लाचेर सबसिडी. नो, तेंय सर्वसामान्य मनशाक खबर नासता. चडांत चड तो 50,000 म्हणटकूच बाकीचे ताणें 50,000 नाल्ल पडटा तितल्याच भाटाक वावर करचो, उरलेल्या भाटाक करप ना. तर म्हणटकूच ताका ती सबसिडी मेळटा जर जायत जाल्यार सगळ्या नाल्लांकूय मेळपाची गरज आसा. एकदां हांव न्ही केन्नाय भाटकारांचे प्रश्न उलयतां म्हणटकूच एकदां एका राजकारण्यान म्हाका सरळ प्रश्न केलो, तुका कितें फायदो? तूं त्या सबसिडीचेर बी लेख बरयता, तुका कितें फायदो? हांवें ताका एकूच सांगलें आनी आजूय प्रामाणीकपणान तुमचे समोर सांगता, जो मेरेन भाटकार नाल्ल रोयतलो, नाल्ल पिकयतलो, तोच नाल्ल म्हज्या घरा कडेन येतलो, हांव सोलतलो आनी बाजारान विकतलो आनी म्हजें घर चलता. शेतकाराच्या जिवाचेर म्हजें घर चलता, म्हजो धंदो चलता. म्हणून म्हाका शेतकारांच्या प्रश्नाचेर पडून गेलो.